गीत घेऊया पेज 16 A31. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया निकोलस जोस कॉस्ता हेचे पासत आपल्या जल्माचो दीस आयज तो समोर रमता. देवाची शुभम आशिर्वाद सदांच ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आसूं. तशेंच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सदांच देवाचे खुशे प्रमाणे आपले जिवीत सत मानून फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आतां ह्या मिसा बलिदानान आमी भितर सरुया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमचे सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो ऐकवो तुमचे सवे आसू. तुमची सवे आसू. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज इग्रोस भाग्यवंत जो दी ब्रिटो रक्त साक्षी हाची परब म्हूण समारंभ. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे प्रेरणान आपले सगळें कितें सोडून तो संवसारान देवाची खुशी करपाक म्हूण फुडें सरलो. तसोच भागवीन फ्रांसीस शावेराच्या प्रेरणान तो भारतान देवाचें शुभ वर्तमान परगट करूंक म्हूण आयलो. आनी एके भाशेन जे ब्राह्मीण कास्ट जी मनशां भारतान वावुरताले तेंचे भाशेन एके भाशेन तेंच्या जिवितान भितर सरून देवाचें शुभ वर्तमान तांच्या जिवितान हाडून तांचें जिवीत बदलून तांकां परतून देवा सरशी हाडूंक म्हूण तो वावुरतालो. तेच भाशेन ते ब्राह्मणीक हितून जे पंडीत एके भाशेन न्हेसतात ते भाशेन आपुणूय आपले सगळे अंगुस्त्रोन सोडून परतून ब्राह्मणीक कास्टाचे हितून ते अंगुस्त्रोन घेवन तेंचे भाशेन तो वावुरतालो. तेची एक समजूणी जावन आसली. जर तर हांव तांचें जिवीत बदलून तांकां देवा सरशी हाडटा तर खरेंच दुसऱ्यांचें जिवीत पूण बदलूंक जातलें. आनी त्या पासत जेन्ना ताका त्या मनशांनी एके भाशेन परतून आपल्या देशान वचोंक म्हूण सांगलें तो गेलो. आनी थोड्या म्हयन्या उपरांत परतून भारतान येवन भियोन आसतना तो देवाचें उतर परगट करूंक म्हूण फुडें म्हूण गेलो. आनी त्या पासत ओरियूर ह्या सुवातेर ताका जेन्ना मातीर म्हूण केलां त्या सुवातेर आतां पूण गेले तर थंयची माती जी रेव जावन आसा ती ताच्या रक्तान भरलेली म्हूण आमकां तांबडी रेव म्हूण आमकां मेवता. त्याच भाशेन जेन्ना आमी भावार्थाक लागून आमचें सगळें कितें देवाच्या हातीन दिवन देवाचे खुशे प्रमाणे आपले जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करता, देवाच्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकां पूण देव सदांच निवारता आनी आमकां फुडें व्हरता. पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान आमी ह्या संवसारी वस्तूंक पासत आमी देवा सरचेले पयस म्हूण वेता आनी त्या वरवीं पातकांनी उरता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान जे थोड्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सोर पळयतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच संपत मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
ताच्या इष्ट संसारी सौम्या जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत काकलूत कर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोइन देवा ओ स्वर्गीय शांती ताच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्त एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर मोहिमा देवा ओ स्वर्गीय शांती ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थया सर्वेस्परां सोमेस पोरजांच्या उजवाडां भाग्यवंत जुआंव तुज्या रक्त साक्षान धिरान आनी निरंतरण प्रेरणान भारताच्या लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बळ दिली भावार्था खातीर ताणें सोंसलें ते मरणाचो उगडास काडून आयज आमी तुजे लागीं मागता ताच्या पावलांनी चलूंक आमी जिण्यांत आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भावार्थाची वळख दिवंक तुजी कृपा आमकां दी हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांवूय जुदेव जालो. समूर्ती काल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समूर्ती काल ना तोरूय समूर्ती काल आसलोले पोरी जालो. तशेंच समूर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे समूर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समूर्ती काल आसा तोरी समूर्ती विरेत आसलोले पोरी जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोबोर जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें वाचे वळोवकार आमचो जबाब जातलो. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सगळीं म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा म्हाका कधीच फटवूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडूय म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवं नायक म्हजें तारण कर. जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें कळप जा म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कळप म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब
म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. दोनया तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयोन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जोबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें बरें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा म्हजे तोरणे पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. जोबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सोर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सान मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. हेरोडियस नावाचे आपले भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जोआवाक धरलोलो आनी कोडे साखळीन्यो बांदून बंदखोणीत घाल्लो. कारण जोआव हेरोडीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलाय तें सारखें न्हय. पूण हेरोडियसाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवन मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोड जुआवाक भियातलो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक संदी सापडली. हेरोडीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक सभावादींक आनी गॅलिलियाच्या व्हड व्हड मनशांक जेवणाक आपयलेलें. आनी त्याच हेरोडियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोडीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशीत तितलेंय हांव दितलो. म्हजे राजवटाचे अर्दे जाल्यार लेखून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिली, स्नान जाता जुआवाचे शिंच माग. वेगीं वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान जाता जुआवाचे शिंच एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाभरीत जालो. पूण आपल्या सपुताक लागून आनी पावण्यांचे भिडेंत पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआवाचें शिंच एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बंदखोणीत ताची गोमटी कातरली आनी शिंच ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीज येवन आनी ताची कूड व्हरूंक तांणी ती एके समाधीन निखिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, बागेवून जुआंव दे ब्रिटो रक्तसाक्षाचे आयच्या ह्या परबे दिसा आयची वाचपाक आमकां सदांच
निती खातीर आमचे जिवीत जीव म्हूण आमकां आपयता. संवसारान आमी जियेता आसतना सत कितें जावन आसा तें आमकां जाणू. तरी पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान आमचे मनांतल्या भावनांक लागून आमी दुबावान म्हूण पडटा. खरेंच ते वाटेन फुडें वचपाचें काय ना हो दुबाव आमकां थंयच म्हूण दवरता आनी बरेच फावट ती पावलां फुडें व्हरूंक आमच्यान जायना. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, हेरोड एके भाशेन जुआंवाक मानतालो. तो सांगता तें सगळें कितें तो सदांच आयकतालो. ताची खुशी मनान दवरून कान दिवन तो सदांच ताच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें म्हूण व्हरतालो. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी म्हूण पडटा आपल्या उतराक लागून केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान तशेंच जाता. गर्व जो आमच्या मनान आमच्या काळजान रिगून म्हूण रावता ते पासत आमी आमची उतरां परतून फाटीं घेवंक सोदिना. त्या प्रमाणे आमी फुडें वचूंक म्हूण सोदता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां एकूच शिकवण दिता. जो कोण गर्वान म्हूण रावता आनी त्या प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें म्हूण व्हरता तो चड फुडें वचपाचो ना. कित्याक सत जें जावन आसा तें चड वेळ आमच्यान लिपून दवरूंक जायना. ते केन्ना ना केन्ना ते भायर येतातूच आनी ते प्रमाणे आमकां आमच्या जिवितान सोंसूंक म्हूण पडटा. पूण जर तर आमी प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत जियेता, सत मानून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी रावता, आमकां सासणीक जिवीत म्हूण फावो जाता. तेच जोआंव दे ब्रिटो एके भाशेन आपल्या जिविता वरवीं भारतान मनशांचें जिवीत बदलूंक तो वावुरलो. भियावन आसतना देवाचें उतर परगटूंक जें सत जावन आसलें तें स्पश्टपणी मनशांक तो सांगतलो. बरेच फावट तें उतर जें तो सांगतलो ते पासत ताका कश्ट सोंसचे पडले. पूण तरी पूण तो फुडें वचत म्हूण गेलो. जे मनशांच्या जिवितान सदांच जेजू म्हूण जावन रावता ते वरवीं तांकां कसलीच भिरांत ना. तशेंच आयच्या संत भक्ताच्या जिविताची देख घेवन आमच्या जिवितान भियोन आसतना ह्या संवसारान दुसऱ्यांक सदांच जे सत जावन आसा ते स्पश्टपणी सांगूंक आनी त्या प्रमाणे संतोश भरीत मनान आनी काळजान शांतिकायेन एकवटून रावूंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमेद मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचीत सुरू जाल्ली पिडा निरंतर लोकांक येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन जी तेंच्यांनी सोदून काडलां त्या वॅक्सिना वरवीं सगळ्या मनशांक सफळकायेक जिवीत आनी फुडार बरे भाशेन वचूंक म्हूण तुजो आदार मागून आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 38 सीट 24. Bangar korpo vi
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव काकुत्सारा देवा, भाग्यवन जो तुज्या रक्त साक्षाच्या उगडासाक भक्तीभरीत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्या, ती तूं दयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनंती मागून घेवन तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणाच्या आनंदान आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवन जो देब्रिटो तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलान चलून आनी आपले रगत वावरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें ताचे अशक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं तुजे बोळ सपूर्णायेन आमकां परजळताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. हून स्वर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. हून स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगोटया. सौम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी काळशीत पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर, आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवर मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन जोजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुआंव दिब्रिटो आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगतान त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियत. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजूंक भवपवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूं म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 66 D35. विचार तुजी चोरवणा थंय म्हाका विसोय तूं दिता
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या पवित्र जेवणान कुडीच्या प्रसन्न रूपान आमी घेतलां ते जेजूचे मांस रगत सासणीक सोडवण्याचे खातीर आमकां दिताय आनी आमच्या आत्म्याचे प्रसन्न जाताय. भाग्यवन जोवाची विणवणी आनी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्यांक आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक आनी ताच्या सांगाता सासणाचे जिवीत जोडूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 269 W12. Krista Shalom, Krista Shanti, Krista Santos, Amchi Shakti, Krista